1 killed, 1 serious, 7 injured as a truck on highway slope at Chimbel crashes into 7 vehicles. Government wakes up to probe into road designed by PWD. 10 days deadline assured by Centre on Mother issue ends on Wednesday, while letter to Karnataka not withdrawn, asks Vijayan Sardi targets CM Dr. Pramod Sawant. Take action against the assaulters, provide us safety on the road. Goa Mile drivers meet Transport Director, complain against harassment by tourist taxis. Politicians have made football of Muslim, alleges Vijay Sardesai, urges all Hindu, Christians and Muslims to come together and fight for Kabristan. येवकार हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. चिंबलाच्या जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातात एकल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो जाल्यार बाकीच्यांची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा. अपघाताक जापसालदार थारिल्ल्या टँकराच्या ड्रायव्हराक अटक करून ताचेर गुन्यांव नोंदयला. अपघाताचे फाटभुंयेर उत्तर गोंय उपजिल्लोधिकाऱ्यान बसका घेतली. महामार्ग आनी हेर रस्त्यांचेर जावपी अपघातांचो आंकडो देंवोवपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्या सयत हेर संबंधीत खात्यांमदल्यो त्रुटी सोदून काडून त्यो जाग्यार घालपाचे उतरय ताणें दिला. बिरेस्तारा जाल्ल्या अपघाता उपरांत पुलीस आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी बसका घेतली. अपघातांचेर नियंत्रण येवचें हे खातीर बेगोबेग आनी दीर्घकालीन उपाय येवजण करतले. तशेंच अपघात जाल्ले सुवातेची शुक्रारा पळोवणी करतले अशें उपजिल्लोधिकारी HP विवेकान सांगलें. दीर्घकालीन उपाय येवजणा खातीर संबंधीत खात्याक कितलीशींच पत्रां बरयलीं, पूण तांत्रीक कारणां फुडें करून भौशीक बांदकाम आनी हेर खात्यान ताचे कडेन आडनदर केल्या. Take a review regarding that. We will review that thing and what you are mentioning, why action is not being taken. We will have a say from the concerned stakeholders. We will examine it at higher level. So then we will propose it at the higher level what they have to take, what action needs to be taken. Because at least there has to be some findings. No? Correct. If at all if there is an inaction on anybody's part, we will have to find that out. But as far as these tendencies are concerned, we will definitely request the higher authorities to review this at the earliest. That would be going from our side. Because basis is the letters that have been sent by the people on the ground. We will review that. We will certainly review that. We will call all the, at the collector's level, perhaps we will call a meeting of all the concerned stakeholders and we will review this as to why, if at all, if there is inaction on anybody's part, why so and what would be the way forward. We will definitely do that. What action are you going to ensure that the PWD expedites its work and sees that these black spots they're taken care of? No, see. Leaving the legal, this is a question of life and death. Correct. So legal acquisition and all that doesn't apply. That is, we are aware of all these issues. But I'm talking, taking these into consideration, what exactly is the government going to do? No, see, today our primary concern is with respect to the accident that took place and follow-up meeting has been taken in that regard. And the representative from PWD who was present also was mentioning that the hurdle that he is facing there is because of certain pending land acquisition matters, which we did not deal with in detail today because that is not need of the hour for me. First focus would be on to prevent that no further accident, no further loss takes place. That would be my first primary focus than putting the blame or trying to punish someone for not doing some action. That would follow up separately. But right now, main focus is on to ensure that no further accident takes place in that particular zone, for which we will take all possible steps. That's why we have to involve all line agencies who are involved in this activity are going for the inspection tomorrow. And then once we get the report, we will see what suitable things can be done. It could be in the form of a signage, a warning signal, and also what I'm thinking is put a speed guns over there in order to check the speeds of the vehicles that are flying over there. पोरण्या गोंयच्यान हो टँकर येतालो. ब्रेक फेल जाल्ल्यान गाडये वेलो ताबो सुटलो आनी ताका लागून हो अपघात घडिल्ल्याचें ड्रायव्हरान सांगलें. ह्या अपघातात 8 जाणांक मार लागलो. अपघातात सापडिल्ल्यो गाडयो चेपून गेल्ल्यो. देखून गाडयांचे वेगवेगळे भाग कापून लोकांक भायर काडचे पडले अशें घडणूक थळार हजर आशिल्ल्यांनी सांगलें. पुलीस ह्या अपघाता फाटली कारणां सोदता. तुमकां इतल्या आमी केन्नाच्यान आतां MLAचो टॉपीक काडलो तुमी. हे आमी रिक्वेस्ट हेच्या पयलीं ग्रामसभेक पंचायतीचे थ्रू MLAक दिल्लें, कोणूच हांगा तोंड मारूंक येयल्लो ना. वयर जी देवती आहा पळय थंयच्यान हे हॅवी व्हेकल्स जे येता पळय तेंचे कितें ब्रेक आनी कितें तेंचे एअर वयता कितें आमकां कांय खबर ना. ते एकाच स्पिडीन वयल्यान सकयल येता. तेचा सुद्दां एक्सिडेंट जालो. हांगा ठोकून तेणें थंयसर ठोकून ते गाडी उडयले. हो रातचो एकांक जाल्लो. आयज जो जाला पळय तो डायरेक्ट तो टँकर तो म्हणटा आपलो ब्रेक फेल जालो. ब्रेक फेल जालो कसो जालो आमकां कांय खबर ना. तो ठोकी दिलो सगळ्यांक ठोकी दिलो. आतां हे जो 2 मेजर 3 हितूंतले 3 आतां 6 जाण जे इंजर्ड जाला तितले 3 जाण सिरियस आहा.
हे अशें आमी आयकलां सध्या तरी. मोटरसायकलकाराक ताणें पयलीं थंयसर उडयलो, त्याच्या नंतर ती होंडा सिटी काय कितें तरी आसली पळय रिक्षा, तेच्या पयलीं रिक्षा आसली टाटा इज कितें, ताका ठोकून होंडा सिटी आख्खी काबार केल्या. ताका आमच्या लोकांनी हांकां भायर काडल्या बसलेल्या तांकां. आनी थंयसर एक मोटरसायकलवाल्याक ताका उडयला तो सिरियस आहा. आनी हांगा एक मोटरसायकल आहा पूण तेजेर कोण असलो काय आसलो आमकां कांय खबर ना. पणजीच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि यशवंत परब. म्हादयच्या विशयाचेर कर्नाटकाक दिल्ले ते पत्र फाटीं घेवपाची 10 दिसांची डेडलायन जाली तरीकय ताणें ते फाटीं घेवंक ना. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन ह्या विशया वयल्यान सरकाराक उजरावन काडला. कळसा भांडुरा कॅनलाचें उदक मलप्रभान न्हंयत वळोवपा खातीर केंद्रान कर्नाटकाक परवानो दिल्लो. त्या निर्णया विरोधात विरोधी राजकीय पक्ष आनी NGO रस्त्यार देविल्ले. सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ दिल्ली वचून मंत्री जावडेकराक मेळ्ळ्या उपरांत ताणें 10 दिसां भितर कर्नाटकाक दिल्ले पत्र फाटीं घेवपाचें उतर दिल्लें. ही डेडलायन बुधवारा सोंपली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक विजय सरदेसाय आनी फ्रांसीस सार्दिनान कसो उजरायला पळयात. म्हादयचे ऑल पार्टी डेलिगेशन हे आमी पार्टिसिपेट जाल्ले कित्याक आमकां लोकांक एक इम्प्रेशन दिवंक नाका आशिल्लें की आमी अनकोऑपरेटीव ना जाल्यार तशें ते मॅच फिक्सिंगूच करूंक गेल्ले ते. म्हाका हें खबर आशिल्लेंच कित्याक हे मुख्यमंत्र्याक उतर म्हणटा ते ना. हो गोंयकार म्हणटा ते उतरा खातीर लोक वळखतात की गोंयकार म्हणटा उतराचो मनीस आसता. हो मुख्यमंत्री कितलो गोंयकार तो सगळ्यांक प्रश्न आहा. आनी म्हाका खात्री आशिल्ली की हें कांय केन्नाच ताणें उतर दिल्लें केन्ना जावचें ना. पूण गोंयचे जनतेक भिवपाची गरज ना. आमचें गोवा फॉरवर्डाचें पेटिशन जें एनजीटीन गेल्लें आहा तें म्हाका दिसता फुडल्या आठवड्यान तरी येतलेंच आनी थंय गोंयाक न्याय मेळटलोच. म्हणून हांव म्हणटालो की आमचें जें पेटिशन आहा तें खरें इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणून गोंयच्या खातीर. I intend to raise a calling attention during this session. I had also brought to notice, I had given to the press, and then I am surprised that both the governments are there, BJP in Delhi and here and also Karnataka, that our Chief Minister was ignorant or pleaded ignorant. This only shows how he is governing the state. So what I want to tell our Chief Minister, immediately you run and stay there till you convince them that this is in the interest of the state of Goa. There's only one Sweetwater river that feeds the state of Goa. So that should not be stopped. Whole ecology will be. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आमी अशें कितें केलां जाका लागून आमची सतावणूक जाता? गोंयची आनी पर्यटकांची आमी एक जावन सेवा करपाक शकनात? गोवा मायल्साच्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी प्रश्न केला. फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन चलत आयिल्ल्या ह्या विशयाचेर तांणी येरादारी संचालकाची भेट घेवन ताका निवेदन भेटयलें. गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांक कामाचे सुवातेर मारबडाय करपाच्यो कितल्योशोच घडणुको घडिल्ल्यो देखून बेजार जाल्ल्या ह्या ड्रायव्हरांनी बिरेस्तारा येरादारी संचालकाची भेट घेतली. 2 दिसां पयलीं कळंगुटे एका ड्रायव्हराचेर हल्लो जाल्लो. हल्लो करपी त्या मनशाचेर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. सो आतां आमी थिंगा डिस्कस केला. सो आमचो म्हणणी अशी आहा हे आतां सगळे टॅक्सी कार जाय ते आमकां कित्याक त्रास करताय. आमी टॅक्सीवाले आमचो बिझनस टॅक्सीवाले कळटा कारण आमी ड्रायव्हर आमकां म्हणजे आमकडे परमीट आहा सगळें आमकडे कितें लायसन्स सगळें आमकडे कितें अकॉर्डिंग टू द CM आमकां CMान सांगलो म्हणजे आमकां CMान सांगलोलें आनी CMान म्हणलोलें पार्लिमेंटान इट इज अकॉर्डिंग टू द चॉयस ऑफ आमी पॅसेंजर्स कॅन चूज एनी रायड्स फ्रॉम द लोकल टॅक्सी येलो ब्लॅक ऑर गोवा मायल्स कळटा काय न्हू. आमी टॅक्सी स्टँड केलोलें आहा. हांव म्हणटा तुमी टॅक्सी स्टँड तुमकां तर म्हणजे ते चॉयस करताय तुमगेले म्हणजे हिंगाचे ट्युरिस्ट लोक लेट देम कम टेक युअर रायट्स. आमकां त्रास करनाकाय. आमी कितें तेंच्या पोटार वचून आमी आड येयनाय. आमकां बुकींग येयलें म्हणटकच आमी थिंगा बुकींग घेताय आमी पिकअप करून वयताय. आमच्या ड्रायव्हरा तुमी मारताय गाडी फोडटाय कळलो काय न्हू. आतां पयलीं एग्जाम्पल डायरेक्टरान सांगलां आतां म्हणजे आमी आतां एक्शन घेतलें म्हण तेंच्या वयल्यान कळलो काय. आनीक चोय आतां नेक्स्ट स्टेप आतां कितें आमकां सोदतलें तें आनी आमकां तेणें कितें सांगलो आहा आतां कितें अमकें कितें बरोवन बिदी आय. सो आमी आतां मुखार सोदलें आमी आतां कितें म्हण आमी इतलें म्हणून सोदताय आमकां त्रास करनाकाय बाबा. तुमचें पोटा आमचें पोटा. आतां कितल्यो आतां 3 दीस कंटिन्युअसली लास्ट 3 डेज कंटिन्युअसली जाल्यार अंजुना जालें कालांगूट जालें आतां वागातोर जालें सगळ्यांक कोणा ना कोणा प्रॉब्लेम आहा हिंगा. कितें जालें काय म्हणटा आमी थोडे बिझनस आतां हांव केप्यांचो हांव सांगता हांव फ्रांसीस पिकार्ड हांव केपेंचो. आमचो केपें गांव ट्युरिस्ट एरिया न्हू कळ्ळो काय न्हू.
जरी तर आमकां रायड मेवता खंयचो आमी स्पेशल एमटी जावं कितें जावं कितें आमी आमचे भायर स्वता घरांतूं भायर स्वता देवाका मागोन आमकां कितें आमचो हें म्हणजे बिजनस जावं म्हण आमी कितें मार हाच्या वयता भायरू पयर आनी एकल्याक आमगेले ड्रायव्हर एसोय ताका चाय घेवन सुकू मार मारलो ताका मेडिकलूय केलें कळ्ळें काय न्हू ताका सुकू मार मारलो कित्या लागून मारलो ताका सुकू मार म्हाका सांगू ताणें कितें केलो म्हणटा न्हू तो हॉस्पिटलान आहा अजुनूय आं हांव म्हणटा ताका केल कितें म्हणजे ताणें केलें कितें बस तो फकत हें बुकींग घेवन गेलो म्हणून न्हू आनी एक सांगता लास्ट एंड फॉरमोस्ट सांगता आमी गोवा मायल्स भायर रिस्पेक्ट आमी ओगे हाय ओगे रावतले आनी फुडें रावतले ओगे आमी पांच जायती आहा कितें आमी त्या वाटेन नॉर्थान वयताय आनी आमकां माताय मरे त्या नॉर्थाच्या लोकांक लास्ट एअरपोर्टाचेर येवपा पडटाच सारकें एअरपोर्टाचेर येवपा पडटा त्या म्हाका सांगू आमगे GA09 GA06 GA07 GA08 तुमचो आमकां सगळ्यांक त्रास करता तांगे GA03 जायती येता हिंगा पण आमकां मनीसपण आहा आमकां मनीसपण आहा रिस्पेक्ट कोताय आमी रिस्पेक्ट टू एवरीवन रिस्पेक्ट कोताय आमी सीएम वी रिस्पेक्ट पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार बरे तरेन कशें चलोवचे हाचेर प्रमोद सावंतान काँग्रेसीच्या आदल्या 5 मुख्यमंत्र्यां कडल्यान सल्लो घेवचो. नाफ्ताच्या विशयाचेर उलयतना काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर फोग काडलो. मुख्यमंत्र्यान आतां मेरेन 18 मिटिंगो घेतल्यात आनी दर खेपे वेगवेगळी आश्वासनां दिल्ल्याचे काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगले. हाचे वयल्यान अशें दिसून येता की मुख्यमंत्र्याक ह्या विशयाचे गांभीर्यच समजूंक ना अशें ताचें म्हणणें. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीनय मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो. सांगला पयलीं सिंगापूरचे येतले म्हणून आतां सडनली खंयची तरी न्यूझिलंडाची कंपनी म्हणजे प्रत्येक चेंज डेन्मार्क प्रत्येक दिसा तेगेले हे चेंज आसता. सो चीफ मिनिस्टर ह्या हितून कांयच गंभीर ना. ताका एडमिनिस्ट्रेशनीक कळना सरकार कसो चलोवपाचोय ताका कळना. आमी रेडी मागतात आमचे कडेन जवळ जवळ 5 एक्स चीफ मिनिस्टर आसात. एडवायस तरी तूं घे तुजे कडेन तर कळना तुजे कडेन टीम ना एडवायस घे सरकार कसो चलोवप तें. आज पर्यंत शिप काडपाचें वचून ना. आतां खंयची तरी कंपनी डच कंपनी काय खंयचे कंपनी नेदरलँड्साचे कंपनीक दितात आनी कितें तरी आसतना इट मे स्टार्ट आफ्टर 10 days 15 days तरेतरेच्यो बातम्यो येता. एक क्लियर कट सोल्युशन आज पर्यंत गव्हर्मेंट लोकांक दिवपाक शकलो ना. लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाक शकलो ना की वी आर व्हेरी क्विक इन रिमुव्हिंग दीस शिप. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टेचो आदेश चालीक लावपाच्या विशया वयल्यानय कामतीन सरकाराचेर टिका केली. तसले ड्रिलर घेवन ते ड्रिलर अशें मारताले आनी प्लेट बसयताले. हांव तांकां विचारलें तर चीप काय ना ताजेर एक होलोग्राम आहा. देर इज ए डिफरन्स बिटवीन होलोग्राम एंड अ चीप. तूं बारीक वचून पळया प्रेसान पळोवपा येता. सो हांवें डायरेक्टराक सांगिल्लें यू गिव ए प्रेजेंटेशन टू एवरीबॉडी ऑल द पीपल हू आर इंटरेस्टेड शो वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीस HSRP. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कब्रस्तानाच्या विशया वयल्यान राजकारण्यांनी मडगांवच्या मुस्लिम भावांक फुटबॉलावरी खेळयल्यात. आता मडगांव फातोड्डेच्या मुस्लिम क्रिस्तांव आनी हिंदू भावांनी एकठांय येवन कब्रस्ताना खातीर लढो सुरू करचो पडटलो. फातोड्डेचो आमदार आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान उलो मारला. बालदिसा निमतान मडगांवां घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत विजय सरदेसाय उलयतालो. मुसलमानांच्यो सगळ्यो सुविधा आडावन उरल्यात. आपूण मंत्रीपदार आसलो जाल्यार त्यो येन्ना जाग्यार पडपाच्यो अशेंय सांगपाक तो विसरलो ना. पळयात विजयाचो प्रोग्रेसीव उलो. एक सारकें प्रोग्रेसीव वर्ल्ड करप ही जी मोहीम म्युनिसिपालिटीन सरकारान कोणें करूंक जाय आशिल्ली ही फिनिक्स क्लब आपल्या हातान घेवन करता. मुसलमानाच्यो मूलभूत सुविधा ज्यो कितें उरल्या हांव जर मंत्री आशिल्लो जाल्यार आज मेरेन त्यो जावन पडपाच्यो. जे इश्यूज आमी हातान घेतिल्ले ते आतां हें मंत्रीपद हालून सिजन हाल्लो आनी त्यो इश्यू मातश्यो बॅक बर्नराचेर पडिल्ल्यो आहा. एक मेन इश्यू म्हणटालो जो कब्रस्तानाचो इश्यू मुसलमानाचो इश्यू लॉंग पेंडींग इश्यू. सगळ्यांनी तांचे बरोबर फुटबॉल खेळिल्लो आसा हे इश्यूचेर. म्हाका दिसता हाजे खातीर आमी एक लढो उबारचो पडटलो. सगळ्यांनी एकवटान उबारचो पडटलो. हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव तांचे बरोबर आसतले कित्याक ही एक बेजीक नेसेसिटी तांची. धड ना जाल्यार एक लढो सुरवात करचो पडटलो. मडगांव फातोर्डा सगळे मुसलमान एक जावन सगळे प्रोग्रेसीव हिंदू क्रिस्तांव बांधव जे आहात तांकां दिसता की ही गरज तांची आनी तांकां मेळूंक जाय म्हणून तांकां सगळ्यांक एक अम्रेलाच्या अंडर हाडून
हें तांचें काम करून दिवंक जाय. येता ते वर्सान जावंकूच जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्या वर्सा भितर कशेय पद्दतीन गोंयांत नवो साखर कारखानो उबो रावतलो. तो मेरेन गोंयच्या ऊस शेतकारांचो ऊस कर्नाटकांत धाडटले. गोंय सरकार ह्या शेतकारांक तांचे आदले रेटी प्रमाण मोबदलो दितले. सहकार मंत्री गोविंद गावडेन पुनरुच्चार केला. गावडे म्हणटा कांय जाण ह्या विशयाचेर राजकारण करपाक सोदतात, शेतकारांचे कान भरतात. तांकां आंदोलन करपाचें आसा जाल्यार तांणी अवश्य करचें, पूण हांव गोंयच्या ऊसकारांक रस्त्यार सोडचो ना. 18 तारखेच्यान कर्नाटकांत गोंयचो ऊस धाडपाक सुरवात जातली. ते खातीर गोंयच्या स्ट्रोकवाल्यांक प्राधान्य दितले अशें तो म्हणटा. फुडल्या वर्सा नवो शुगर फॅक्टरी थंय उबो जावपाचे आमची पावलां आमी मारिल्ले आहा. आज पर्यंत हो शुगर फॅक्टरी फक्त 55 दीस ते 78 दीस मॅक्झिमम सुरू जाल्लो आहा. म्हजो प्रयत्न आसा हो शुगर फॅक्टरी जी आसा ती वर्सांतले 365 दीस किंवा वर्सांतले 364 दीस आसा तितली भर ती सुरू उरपाचो असो म्हजो प्रयत्न आसा आनी त्या अनुशंगान आमी पावलां आज मारिल्ले आहा. जे आमचे गोंयचे ट्रान्सपोर्टचे 35 to 40 व्हेकल्स आसात तांकां सांगलां तुमची जर गाडी जर कंडिशनान जर बरी जर आसा जाल्यार तुमकां हांव पयलो प्रिफरन्स दितलो आनी ज्यो गाडयो ज्यो लागता आमकां एडिशनल त्यो गाडयो आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान घेतले अशे तरेचे हांवें तांकां सांगिल्लें आसा. कोणी केला रे कोऑपरेशन डिपार्टमेंटान आज पर्यंत इतले मंत्री जावन गेले कोणीन इतले हँडल सिरियसली घेतिल्ले आहा. पूण हांव घेता न्ही रे म्हाका शेतकारांचें पळूक आहा म्हाका शेतकारांची काळजी आहा आनी कोण पत्रकार परिशद घेवन घेतले आमचेर आनी तांकां आमी विश्वासान घेतिल्ले आसा. 4 फावटी संजीवनी सहकार साखर कारखाना आमी मिटींग घेतिल्ली आसा. इट इज नॉट दॅट वी हॅव नॉट टेकन दॅम इन टू कॉन्फिडन्स. आमी तांची मागणी आहा ती प्रत्येक पूर्ण केल्ली आहा. तरी आसतना जर तुमी जर सरकाराचेर जर उलयताले जाल्यार हांवें खबर घेवपा ना. उदक आमी खंयच्या कंपनीक किंवा फॅक्टरीन प्रोड्यूस करपाक शकना आमी तें डिस्टील करपाक शकता. काही जेन्ना आमी मिटींग घेतली तुमी आशिल्ले मरे विटनेस आशिल्ले मरे तुमी त्या वेळाचेर काही समस्या साळावलेचे धरण म्हणू नाकात ते आमी इम्प्रूव करपाचो आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी तेज्या खातीर आमी कितें सगळ्या शेतकऱ्यां खातीर उदकाचो जो पुरवठो जो जाय तेज्या खातीर आमी आमगेले इंजिनियर्स काम करता आनी हांव तांकां डेडलायन दिल्ली आहा. बिरेस्तारा वाडे सांगे जाल्ले शेतकारांचे बसकेक गोविंद गावडे आनी सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकारे हजर आसलो. संजीवनी बुडीत खात्यांत गेली ती थंयच्या प्रशासकाचे अंधाधुंदीक लागून. 5 कोटींचे स्कॅम केल्ल्या मनशाक कशे तरेची ख्यास भोगयतले तेवूय गोविंद गावडेन आपले पद्दतीन सांगलें. वाडे सांगेची जाहीर सभे उपरांत तो गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात. आमी ऑलरेडी सरकारान तो ऑफिसरान जे स्कॅम केल्ले आसले तांकां आमी सस्पेंड केल्लो आसा. ताजेर FIR केल्ले आसात. कोर्टान ताजे हियरींग चालू आसा. 25 lakhs तांणी जे आसात ते परत भरिल्ले आसात. पूण आमी ताका अरेस्ट करपा खातीर आमी खुबशे गोंयच्यान पुलीस जे ऑफिसर जे आसा ते गेल्ले आसात बट ही इज नॉट ट्रेसेबल. पूण ताजो एडवोकेट जो आसा तो कोर्टान थंय एपियर जाता. पूण आमी आतां DGPक आनी सेंट्रल जे हें आसा महाराष्ट्राचे जे पुलीस जे आसा तांकां सुद्दां आमी पत्र बरयलेलें आसात की ह्या मनशाक जाता तितलो बेगीन आमकां ताब्यांत मेळचो आनी हो ताब्यांत जर मेळ्ळो जाल्यार ताका थंय कस्टडीन कुसोवपाक कुसयता आमी कितें आसता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा शिपयार्डाक आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली ऑर्डर मेळ्ळ्या. हे ऑर्डरी खाला गोंय शिपयार्ड भारतीय नौदळा खातीर 2 अत्याधुनीक मिसायल फ्रिगेट्स बांदतले. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें. भारतीय तटरक्षक दला खातीर बांदिल्ल्या ऑफशोर पेट्रोलिंग करपी बोटीच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. हो प्रकल्प गोंय शिपयार्डा खातीर भविष्यांत शस्त्रां आनी तंत्रज्ञानान प्रगत अशी युद्ध नौको बांदपाचे दृश्टीन म्हत्वाचें पावल थारतलें. तशेंच केंद्राच्या मेक इन इंडियाकय प्रोत्साहन मेळटलें अशें मंत्री नायकान सांगलें. ह्या वेळार गोवा शिपयार्डाचो वेवस्थापकीय संचालक BB नागपाल आनी संरक्षण उत्पादनाचो केंद्रीय सचिव सुभाष चंद्रा आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सगळ्यांत मोठी ऑर्डर ही कोस्ट गार्डाची आसा आनी गेली 2 शिप्स ज्यो आहा त्यो टायमाक घेवपाचो रिकॉर्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड केल्लो आसा. As the third vessel of this prestigious indigenous project for 5 offshore patrol vessel for Indian Coast Guard is being launched today. I have been told that this project is one of the repeat shipbuilding order being executed by the Goa Shipyard Limited and is a validation of the confidence reposed by the Coast Guard in the indigenous shipbuilding
It is indeed a matter of pride and honor for me and my wife to be present here for the launching of this vessel. Thus, we are promoting the adoption of artificial intelligence in the defense products to have an edge over the adversaries. Startups are being promoted through IDEX scheme to foster innovative indigenous solution for the armed forces and reduce the dependence of the imports. भारतीय तटरक्षक दलाची गरज लक्षात घेऊन हे पेट्रोलिंग बोटीची बांधणी केल्ल्याचे तटरक्षक दलाचो DG कृष्णास्वामी नटराजनान सांगले. स्वयंचलित यंत्रणा आशिल्ली ही बोट अत्याधुनिक अशें कमी वजनाचे हेलिकॉप्टर घेऊन वचपाक शकता अशें ताणें सांगले. This vessel is designed to perform multifarious roles of the Indian Coast Guard at extended ranges from the coastline. The ship incorporates a high degree of automation and is also capable of embarking and operating advanced light helicopters which are under production with Mrs. Hindustan Aeronautical Limited, Bengaluru. A fine product of indigenous industry realized through years of hard work, perseverance and diligence. It marks yet another milestone for Goa Shipyard Limited. I would like to convey my well-merited appreciation to the Chairman and Managing Director, Goa Shipyard Limited, as well as the Coast Guard Refit and Production Superintendent, Goa, and their team who are involved in this project and brought the vessel to this stage of launching. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयांत आनी भारतानय बिरेस्तारा बालदीस मनयलो. बालदिसा निमतान सगळे कडेन वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी आनी भुरग्यां खातीरचे उपक्रम घडोवन हाडिल्ले. भुरग्यांचे हक्क, गरजो, शिक्षणाचे म्हत्व अधोरेखित करपा खातीर भारतभर बालदीस मनयतात. भारताचो पयलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूचे यादीन 14 नोव्हेंबर हो बालदीस म्हणून मनयतात. भुरग्यांचे प्रगतशील वाडी खातीर पंडित नेहरून आपल्या सत्ताकाळांत व्हडलें योगदान दिलां. भुरगीं ताका चाचा नेहरू ह्या नांवान पाचारतालीं. पंडित जवाहरलाल नेहरूचो जल्मदीस बालदीस म्हणून सगळे कडेन मनयतात. काँग्रेसीन पणजेच्या काँग्रेस हावजान त्या निमतान विशेष कार्यावळ घडोवन हाडली. देशाचो प्रायम मिनिस्टर जावन गेलो आनी सांगू ते भशेन ताजी सगळी हिस्ट्री आमच्या दोगांय लोकांनी सांगिल्ली आसा. तो जावन आसा देशाचो मॉडर्न आर्किटेक्ट. आता तुमकां सांगल्या प्रमाणे बडबड गितां ही सगळें हे 6 वर्सां आमी करतात जेन्ना आमी नवी कमिटी आयली तेन्ना. पूण लोकां कडल्यान अशी मागणी येता आनी पेरंट्सां कडल्यान जी भुरगीं घेवन येतात हांगा तेंच्या कडल्यान की तुमी एक बालनाट्य शिबीर किंवा बालनाट्य चळवळ ही जी महाराष्ट्रांत खूपच आसा आनी महाराष्ट्र आनी गोवा हे दोनूय नाट्यची भुमी म्हटले गेले. त्या प्रमाणे बालनाट्य हें जावपाक जाय आनी आमकांय अशें स्वामी विवेकानंद सोसायटीचे आमी जे गव्हर्निंग बॉडी आसा तातूंतय हें सगळें डिस्कस जालां आनी आमी आमचो प्रयत्न आसा की जाता तितले बेगीन बालनाट्य हें कशें तरी तांकां प्रशिक्षण दिवन स्टेज फियर हो सगळो गेलोच पूण तांची कला जी येतली पळय ती बालनाट्य कलेंच्यानूच येतली. बिरेस्तारा बालदिसा निमतान बाल भवनाच्या वेगवेगळ्या केंद्रांनी भुरग्यां खातीर खाशेल्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. आज 14 नोव्हेंबर आमचे भारताचे जे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचो जन्मदीस. तांकां भुरगीं खूब आवडटालीं आनी भुरगीं तांकां आवडीन अशी मायेन मोगान अशी चाचा नेहरू म्हणटालीं. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.